एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असलना आंबेली. हे दिसांनी एक न्यूज चलता तो व्हेरी सॅड स्टोरी, सॅड न्यूज. एक आमचो खास गोंयकार, नीस गोंयकार आत्महत्या करून तेणे जीव दिलो. एक आवयक आपलो पूत ना जालो, एका भयणीक आपलो भाव ना जालो, गांवच्या लोकांक गांवकार ना जालो. May the soul of this boy rest in peace. My condolences with the family. हांव जाणा आमच्यांनी कितली बरी उतरां दिली जाल्या पासून तुमचे वयलें तें दूख कमी जावचें ना. पूण ह्याच मुद्द्याचेर रावन फुडले आमी कशे चाल मारपाचे हेचेर दोन उतरां उलयता. आज ह्या भुरग्याचो गार्बेज इश्यूच्या नांवान आत्महत्या जाली. ती जावं मागीर ते कोणे व्हिडिओ काडलो म्हूण जालो म्हणटात, कोण म्हणटात गार्बेज उडयली म्हूण जालो, कोण म्हणटात पुलिशेन जाले. सगळ्यांची ब्लेम गेम सुरू जाली. आनी थोड्या जाणांनी वचोन थिंगा एक तरेचे एक इनडायरेक्टली जावन डायरेक्टली ताका एक पॉलिटिकल रोंग दिवन तेजो एक तियात्र कसो केलो. ते थोडे दीस वयतले, एक दोन दीस, 5-10 दिसा उपरांत थिंगा मागीर कोण आसचे ना. ताका लागून हांव म्हणटलो असले मुद्दे म्हणटा ते दे हॅव टू बी हँडल्ड सेन्सिटिव्हली. एवरी इश्यू समबडी इज हेल्पिंग नीड नॉट बी गॉन ऑन व्हायरल टू द व्हिडिओज. पूण हिंगा असलेंच कितें घडलें काय जाल्यार हांव म्हणटलो हे एक सुसायड केस जाली. आनी अशे जायत्यो सुसायडी आमच्या गोंयांनी जातात. इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी, कॉलेजी भुरग्यांनी, जावं निटान जावं बिट्स पिलांनी बिट्स गोवान जाले. आनी ह्या बिट्सानूय आमच्यो अश्यो सुसायडी जाल्या. तर मोस्ट ऑफ द टायम सुसायड इज नॉट अ स्पेसिफीक इश्यू. सुसायड जायते फावटी इट इज बिकॉज ऑफ मल्टिपल इश्यूज. सो हेजेर म्हाका दिसता सरकारान लक्ष घालून, जशें इस्कॉलांनीच आमकां एक कावन्सिलींग सारकें जायना, आयज कॉलेजींनी पासून तें कावन्सिलींग सारकें जायना, जाल्यार हांव म्हणटा एक पुलीस स्टेशनाचेर बरें कावन्सिलींगूय आसूंक जाय. जेन्ना भुरग्यांक पुलीस स्टेशनाचेर हाडटात, जावं ती मायनर जावं मेजर, इफ दे आर यूथ मे बी अंडर 25-30, हेंकां कावन्सिलिंगाची गरज आसता. बिफोर द पुलीस कॅन हँडल देम, दे शूड बी फेसिंग दीस कावन्सिलर्स फर्स्ट. दिस इज वन पार्ट इन वीच वी कॅन हेल्प. हो आतां थोडी जाण थिंगा पुलीस स्टेशनाचेर गेली जावं घरा कडेन गेली आनी तो मुद्दो ड्रिफ्ट करून एक दिशा फोकस करतात आनी सेन्सिटायज करतात की जो मनशान व्हिडिओ काडला तेका अरेस्ट करात, तेका अरेस्ट करात. त्या बार्नाबासाक केल्ले ते भाशेन कोत्ता थिंगा. तेका अरेस्ट करून कितें जातलें? फाल्यां तरी तो तुमी अरेस्ट करात म्हणून ह्या भुरग्यान जर तो जीव दिलो जाल्यार परवा आमी डिमांड करचे पडटले तेजो अरेस्ट मागताले तितल्याकूय पत्ती अरेस्ट करात म्हणून. सो हाव फार दॅट इज गोइंग टू बी गुड इनफ फॉर द सोसायटी. सो हांव एकूच मागतलो सरकारा कडेन, ही गार्बेज म्हणटा हो मुद्दो एकूच न्हू. हिंगा 100 भाशेचे मुद्दे आमचे आयच्या भुरग्याचेर तकलेर असतात. तो हे झिरो डावन करचे पयले हे सरकारान हेजेर भरपूर मन लावन आमचे गोंयकार भुरग्यां पासत कितें तरी लॉंग टर्म सोल्युशन करूंक जाय. सो हांव मागतलो सरकारा कडेन जावं ह्या मुद्द्याचेर कोण सोल्युशन काडूंक वयता तेमी हेजेर विचार करूंक जायो. आनी कॉस्मेटीक सोल्युशन ते फॅमिलीक दिवपाचो प्रयत्न करप न्ही. व्हिडिओ काडला तेका फुरसार मारून ही प्रॉब्लेमां सॉल्व जातली. तेजेर बरे भाशेन स्टडी करून तेजें सोल्युशन हाडूंक जायो आनी त्या फॅमिलीक जे उजवण दिवपाची चड गरज आसा, ना की फक्त सोशल मिडियाचेर येवन ते ड्रामा करून हो मुद्दो आनीक सेन्सिटायज करप हें सारकें न्हय. हेजेर सरकारान चड करून लक्ष घालपाचो आनी तेजें सारकें इन्व्हेस्टिगेशन जावची गरज आसा. आनीक एक फावटी म्हणटलो सुसायड इज नॉट वन स्पेसिफीक reason among the students
देर आर मल्टिपल रिजन्स आनी आमची भुरगीं हो स्ट्रेस घेवंक शकना. हो स्ट्रेस कसो घेवपाचो मल्टिपल इश्यूआचेर हे आमच्या भुरग्यांक ट्रेनिंग ऑर ताका कावन्सिलींग करपाची गरज आसा. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.